कांयच इंटिमेशन ना आनी मागीर व्हडले अपोज वचून ते म्हणना आमी तो चोपडा वचपाक त्या सोदनातून मागीर एक दीस आमी एकदा थंय कॅप्टन थंय येयल्लो आनी उलोवप जालें तो म्हणटा नाका आमचें कशें आसा की थंय एक तर पयलीं आयडेंटिफाय करपाक जाय सारकें कळना थंय नाकाच म्हणून स्टँड थंय फिशरमॅन कळ्ळें आनी ऑलरेडी कंजस्टेड एरिया पार्किंग ना कांय ना कांय ना कांय कळ्ळें फिशरमॅनाच्यो थंय व्हिडियो दवरपाक तांकां सुवात ना सो ते लोकल घरान ते घेवन त्यांनी पावरी from the residents of Chopde that there is an objection for a floating jetty, and we had moved this floating jetty up to Chopde, that is in that river Chapora. Now the locals are having a issue, locals are having a problem. I have discussed this matter with the Honorable Chief Minister, and I have requested him that we will revisit the site, means we will relook at the site, an alternate site for the third floating jetty in the state of Goa. Yo floating jetty, जो आम्ही प्रपोज केल्ल्यो कॅप्टना पोर्ट्सान आनी सेंट्रल गव्हर्मेंट मिनिस्ट्री ऑफ शिपींग हे आमकां सँक्शन करून दिल्या अरावंड 10 crores ऑड अमावंट तेजो सगळे 5 फ्लोटींग जेटी ह्यो लोकला खातीर आनी ह्यो ट्युरिस्टा खातीर ह्यो फ्लोटींग जेटी हितून हें कांय ना व्हडले पॅसेंजर बोटी काय आनी कसल्यो बोटी हिंगा येवन तेका हें लागोंक शकना कित्याक तेका मुरींग करता. दीज आर नॉट पर्मनंट, दीज आर फ्लोटींग. पूण जेन्ना गांवचो लोक विरोध करता आमी त्या लोकांचे अगेन वचोंक सोदिना आनी त्या लोकांनी खर विरोध केल्लो आहा. मुख्यमंत्र्याकूय मेवल्ले आहा ते, म्हाका येवन आयज मेवल्ले आहा. आनी वी वील see that this floating jetty, which is already brought over here in our Goan waters, is relocated. आणि खंय तरी आमी घालता. तेजो फायदो लोकलांक आनी ट्युरिस्टांक जातलो पळय तसो. फिशरमॅनांक त्रास करून आमकां फ्लोटींग जेटी घालपाची ना. इतलेंच. आणि थंयसरले काही लोकल रिप्रेझेंटेटिव्स, जिल्हा पंचायत मेंबर सतीश शेडगांवकर, थंयसरलो स्थानीक विलेज पंचायत मेंबर नितीन चोपडेकर, एक्स सरपंच अमोल रावत, एक्स डेप्युटी सरपंच रवी रावत, मागीर आमचो आनी एक पार्शेचो पंचायत मेंबर अरुण पार्सेकर, हेमंत चोपडेकर, एकनाथ चोपडेकर, अशें एक 7-8 जाणांचें डेलिगेशन घेवन आमी कॅप्टन ऑफ पोर्ट मिनिस्टर्स मायकल लोबो हांकां डेलिगेशन घेवन आमी मेमोरंडम दिवपाक घेतले. विशय आसलो जी हांगासर फ्लोटींग जेटी घातल्या शापोरा रिवराचेर ती हलोवपाची म्हणून, शिफ्ट करपाची म्हणून. मेमोरंडम दिल्या नंतर तेचे कडेन आमचें उलोवप जालां मिनिस्टरा कडेन. त्या उलोवण्यांसून आमकां विश्वास आसा की ती जेटी हांगासरली बेगिनात बेगीन शापोरांतली ते हालयतले, शिफ्ट करतले आनी अन्य खंयच्या तरी भागाचेर तेंच्या सोयी प्रमाणे ते खंय तरी हालयतले. पूण बरें दिसता की कमिटमेंट मेळ्ळा मिनिस्टरा कडसून की जेटी ते बेगिनात बेगीन थंयच्यान हालयता म्हणून.